अप्रूव्ह केला पण कॅबिनेटान अप्रूव्ह करून ऑर्डिनन्स भायर सरपा जाय 27% काल आम्ही म्हणजे गव्हर्मेंट म्हणजे माझ्या डिपार्टमेंटान अप्रूव्ह केला सीएमान अप्रूव्ह केला 27%. आता कॅबिनेट अप्रूव्ह करपा जाय आनी गव्हर्नर अप्रूव्ह करपा जाय ऑर्डिनन्स भायर सरपा समोर पासून जातले बेसिकली रिजर्वेशनाची गरज फक्त नॉमिनेशन भरचे पयलीं समज ताची पयलीं व्हडली गरज ना ताका द मोमेंट द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन स्टार्ट्स दॅट टायम रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टंट समोर पासून भायर सरतले काय सगळे शेनवारे भायर सरत पूण गव्हर्मेंटाचो मेन प्रोसिजर अप्रुवल म्हणटा तो जाला काल इट हॅज बीन डन एस्टरडे. आता बारीक टेक्निकल वस्तू आहा ताका फायनान्शियल इम्प्लिकेशन त्या फायनान्साची कन्करन्स घेवपा जाय नो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन फॉर दीस फायनान्शियल इम्प्लिकेशन ना फास्ट जातलें न्ही आयज फाल्यां कंप्लीट जावपाक जाय प्रोसिजर. SCक रिजर्वेशन गावता शेड्यूल कास्टाक पयले फावटी रिजर्वेशन गावता आनी OBCक 27% पयले फावटी गावता महिला 33%. ते बरें ST हा कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे पॉप्युलेशन बेस्ड ज्या नगरपालिकान कितके पॉप्युलेशन आहा ते पर्संटेज तांकां रिजर्वेशन गावता फक्त OBC ना कॉन्स्टिट्युशनान OBC ना म्हणजे OBC सरकारान केला हेजे फुडें कॉन्स्टिट्युशन OBC येतले OBC रिजर्वेशन